हरशीं कसो दोन्ही सायडीन करपाक जाय, फूल करपाक जाय. की आतां आमी कॉन्ट्रॅक्टराक विचारता, कॉन्ट्रॅक्टर कितें सांगता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करून दिता म्हणून. ते तेंचे ते खणलेले आनी इलेक्ट्रिक केबल घातलेले पळय, तो सांगता की ते पॅचीस मारता म्हणून खाली. आनी आतां तुमी रोड पळोवपाक शकता की हो रोड कसो आहा तो. ते फूल एक सायडीन धडची जाल्लेली आहा. फाल्यां सकाळीं कोण गाडी घेवन येयलो जाल्यार कितें जावपाक शकता, एक्सिडेंट जावपाक शकता, कितें पॉसिबिलिटी आहा. त्या दिवसा जाय ते करिना म्हणटा. त्या लागून आमी आतां तांकां सांगला की करता जाल्यार फुलच करा नाल्यार बंद दवरा म्हणून. रस्तो कितले मिटराचो आसा? 6 मिटराचो आसा काय 4 मिटराचो आसा? 4 मिटराचा, तांचे केलो तो 2 मिटराचो. दोन्ही सायडीच्यान फोडला. दोन्ही सायडीच्यान फोडला. एक पीडब्ल्यूडीन फोडला आणि एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फोडला. तुमची मागणी कितें आहा? रस्तो केल्यार फुल करा. आमची मागणी इतली आहा की रस्तो केल्यार फुल करपाचो. कित्याक आमच्या हांगा महादेवाचें देवूळ आहा बोंडुमार फुल लास्ट टायमार तो गाडी येता वयता चालू आसता. पळयतात की रस्तो पळय आतां पॅचिंग वर्क चालू आसलो म्हटल्यार खंयचो तेवटेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फोडलेलो, हेवटेन वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान फोडला. आणि तेवढे आतां कितें जाला की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जो फोडलेलो तेजो पॅचिंग वर्क तेंच्यांनी चालू केला. म्हळ्यार तांकां एस्टिमेट जावन तेंची फायल रेडी जावन ती हें चालू आसा. आनी हे सायडीन खणलेल्या कारणान असो दिसता की अर्दो रस्तो केला आनी हेवटेचो रस्तो फूल पाड आसा. आनी आतां फाल्यां सकाळीं ते कितें भुरगे आमचे म्हणटा की हेवटेन एक बोंडुमार देवूळ आसा, थंय कंटिन्युअस येवप वचप चालू आसता लोकांचे. आनी एके सायडीन रस्तो जाल्ल्या कारणान की गाडयो सगळ्यो तेच सायडीन भोंवतल्यो. आनी हो गांवांतलो रस्तो आसल्या कारणान खंयच्यो गाडयो बायक घेवन भुरगे भोंवता आमचे कोण कोण भोंवत आसता न्हू हेवटेच्यान, सो डेंजर आसा म्हणटा. त्या खातीर मातशें काम हाडयल्लें. कितें आहा त्यांची मागणी कितें आसा? तेंची मागणी आसा की फूल रस्तो करपाक जाय. आतां तुमी कितें पावल उचला हेजेर? जे वाटेर आसा खंय येता सो तेज्या कडल्यान विचारून म्हणल्यार तेणी सांगलें म्हाका की सद्याक जे काम चालू आसा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे केबल जे घातले तेजे पॅचिंग वर्क चालू आसा म्हणून ते. पूण हांवें अशें आयकलां की बाकी कडेन फूल वर्क केल्लें आसा, फूल काम केल्लें आसा आनी हेच अशें कशें? ते म्हाकाय काय खबर ना. पूण तुमी एक सायडीच्यान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फोडला, एक सायडीच्यान PWDन फोडला. पूण रस्त्याची दुर्दशा जाले, पूण करतना सगळीं वांगडाच करपाक जाता न्ही? ना ते वेगळे आणि हे वेगळे जाता न्ही. पूण दोन्ही डिपार्टमेंटाची वेगवेगळे जरी आसले जाल्यार काडटाना तेणीच करपाचें आसा. पूण ते केन्ना परत वॉटर सप्लाय तेणी करपाचें. आतां तुमी काम करता ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फोडलेले, तेणी फोडलेले आनी वॉटर सप्लाय तेणीच करपाचें. कितले मिटर रून करता तुमी? हो आतां 180. 180. आमी मोले दुबळे हांगा आसा जे जाग्यार सकाळी पॅच वर्क करपा खातीर ऑर्डिनन्स पॅच वर्क करताले तेन्ना रस्तो हाडयल्लो लोकांनी आनी सांगलेले दोन्ही सायडीच्यान आमकां फूल रोड करून दी अशें म्हणून सांगलें. ताका लागून रस्तो हाडलो जवळ जवळ सकाळ हाडयलो जवळ जवळ आतां हांगा जवळ 3-3.5 वरां रस्तो काम करपाक बंद आसलें. पूण आतां सरपंच आनी मजती करून आमदार गणेश बाबर आनी सरपंच तांकां चर्चे खातीर आपयल्ले आसा आनी ते संदर्भात चर्चा करून तुमी सगळें काम चालू करा. मागीर सिस्टमॅटीक हांगा चर्चे जातकीर मागीर जे रस्तो करपाची जर तेंची फायल जी आसा ती खंय तरी एप्रोला आसा तेन्ना ती एप्रोल बेगीन करचे आमचो रस्तो करून दिवचे अशी तेंची लोकांची मागणी आसा. हे संदर्भात ते आमदार गणेश बाबार कडेन चर्चा करतले आनी ते चर्चेनुसार मुखाल्ली जी घडामोडी सगळी करतले. पूण ती आतां ऑर्डिनन्स पॅच वर्क करपाची जे काम आसा जे इलेक्ट्रिसिटीन फोडलेले तेजेर पॅच वर्क करपाचें काम सद्या आतां चालू केल्लें आसा. तुमच्या टीव्ही खातीर मोले दुबळेकर एकनाथ